भाव भयणीनो, केरीत भाशेन देवाक दिनवासुया. ही रातभर आमी देवाचे बरोबर जेजूक सांगात दिवन आतां ही मिसाची भेट भेटयता. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. हें भाग आमकां आयज फावो केलें देखून देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. क्रुसेडर्स फॉर जीजस विथ मॅरी ह्या जम्या पासत केरीत भाशेन आमचे पासत हो सॅक्रिफीस करून ह्या रात जागरणेंत आमकां आदार दिवंक तांणी जायतो भार घेतला. तांचेर जण एकल्याचेर, तांच्या घोराब्यांचेर, तांच्या वावराचेर आनी तांच्या मिसावांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. ब्रदर एडमंड जो भलायकेन तितलो बरो ना, ताचे भलायके पासत केरीत भाशेन मागुया. आनी कांयच्या दिसाक हो दीस आमकां फावो केला देखून देवाक आर्गां दिवया. सगलीं जीं कोण ह्या नायट विजिलान ह्या रात जागरणेन जितल्याय जाणांनी वांटो घेतला, थोड्यांनी घडये थोडोसो वेळ, थोड्यांनी आख्खी रात, सगल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक, तांच्या घोराब्यांचेर, वावराचेर, तुमच्या जण एकल्याच्या चिंतनांचेर, आवंड्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागात. ह्याची मिसाची भेट कोसेसांव फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून आपली बरी भलायकी पासत भेटयता. ताचे पासत आमी मागुया देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. आमी ओस्कोत मनशां देखून जिविताची वाट चलतना सोबार पावटी आत्मीक चालींत आमी घायाल जाता. देवा सोशिल्लीं आमी पयस वेता. अशें आसून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडूंक पवित्र सोबा ओस्तोंगी देव बाप आमकां प्राचीत काळ फावो करता. जेजू देवा बापाचो केरीत अपुरबायेचो पूत, ताचें आयकूंक आमकां उलो कोत्ता. अशें तर म्हजे फाटल्यान येयात. हो सोम्याचो ताडो आयकून आनी तो दाखयता ती पवित्रपणाची वाट चलूंक आयचो विशय सांगता. हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो. असली अपुरबायेची देवाची भुरगीं आमी जावंक आनी देव बसायता ती मोहिमा आमी भोगूंक ह्या मिसाचे बलिदानान संतोशान मागुया. खेरीत अपुरबायेची जावंक
भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक उलो मारला आनी खेरीत आपुरबायेची जावंक आमकां जायते सोयेक दिल्यात उपाय दिल्यात आनी तांतलो एक उपाय आमचें हें रात जागरण आनी आमी देवाचे आपुरबायेची जावंक हो प्रयत्न करूंक हो सोयेक घेवंक देवानूच आमकां एक कृपा दिल्या तरी आसतना जायते फावटी आमी वसोक आनी हे आमच्या असोकतायेन ही आपुरबाय देवाची आमी पयस केल्या देखून सगळे आमच्या चुकीचें आमी बोगसणे मागुया. देवा बापा, अब्रामान तुजेर ओकोण भावार धरलो आनी तूं दाखयताय तीच वाट तो चल्लो, पूण जायते फावटी तुजेर एक सारको भावार धरूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा, सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, तुजें आयकूंक बाप आमकां फरमायता, पूण सबार पावटी आनी खेरीत भाशेन ह्या प्राचीत काळान तुजे फाटल्यान येवचो तुजो उलो आमी कानार घेवंक ना. तुजी वाट आमी नाकारल्या. आमकां बोगोस सायबा, क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या, पवित्रपणाचें उजवाडीत जिवीत आपणावंक तूं आमकां सुचयताय, पूण कोश्ट कुरपेचें प्रमाणीक जिवीत पाटी सोडून जालत्या सोंप्या असोक्तायेच्या पातकी जिविताक आमी लबदल्या. आमकां बोगोस सायबा, सुम्या काकुतकोर, सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलें, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची ओतोसकोणां नितळ करून तुज्या मुखामोडाचो परजोड भोगूंक आमा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घराबो आनी तुज्या बापायचें घर सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसान वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापुरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजे शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. पितुमे वेलीं सगलीं कुलां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. स्वर्गेस्परान सांगलोलें तशें अब्रामान केलें. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावं दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास स्वर्गेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास देवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्पर, तशें आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती.
भाग्योंत पावलून तिमोथाक बरयल्ले दुसरें चिटीवेले वाचप। भोव मोगाच्या इश्टा, देवाचे पदवेचेर पात येवन शुवर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे। आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शांती पावोवंक आनी आपल्या कुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्यात। ही कुरपा जेजू क्रिस्ता सोवें काला आदीं आमकां दवरलेली आसा, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली। ताणें मरणाचो भोस्म केलो आनी शुवर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फाकोशें केलें। देवाचें उतोरें उद्गार। लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो, ताचें तुमी आयकात। सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवाक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें। ताचें मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जाली आनी ताचीं आंगवस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं। ओवचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले। तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें। तुका खुशी जाल्यार 3 तंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक। तो उलयता आसतनाच एका परजळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण, तुमी ताचें आयकात। हें आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले, पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो। ताणें म्हणलें, उठात, भिवू नाकात। दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगोर आनी कोणूच दिसलो ना। दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रिय भाव भयणीनो, देवाचो उलो आमकां आयकूंक येता तेन्ना आमी सुभागी। तुमी रातभर देवाचो उलो आयकला? रातभर देवाचो ताळो तुमकां आयकूंक आयला? वय, तुमी सुभागी। देवाचो ताळो जरी तर आयकूंक आयला जाल्यार देवाचो ताळो बेस्तोच केन्ना कोणाक आयकूंक येना। ताचे फाटल्यान कारण आसा आनी हें कारण आयच्या वाचपांनी आमकां किरीत भाशेन दिश्टी पडटा। आब्रामाक देवान आपयलोलो आनी आब्रामाक देवान आपयलोलो ताचें कारण आमकां आब्रामाच्या जिवितान दिश्टी पडटा। आनी तें कारण दिवचे पयलीं कितें करचें तें आब्रामाक देवान सांगलें, तुजो देस सोड, तुजो घोराबो सोड, तुज्या बापायचें घर सोड। 3 वस्तू सोडपाक आब्रामाक उलो मारलो। आब्राम म्हणटा तो
त्या काळार एक पेट्रियार्क, एक व्हड मनीस जाल्यार ह्या ताच्या व्हडपणांतलो भायर सरून आपणा फाटल्यान येवंक देव ताका आपयता. तुजो देश सोड आनी हांव तुका म्हजो देश करून दितलो. तुजो एक देश जातलो. यू वील बिकम अ नेशन. तुजो घोराबो सोड आनी तुजो धाकटोसो घोराबो आसा तोच एक व्हड देश, एक नेशन जावपाक हांव तें बदलतलो. तुजो घोराबो बदलतलो. तुज्या बापायचें घर म्हणल्यार आमी जाणा आमचें दायज, आमकां जें इनहेरिटन्स म्हणून मेळटा तें बापायचें घर. हें तुज्या बापायचें घर सोड आनी तुका हांव ताच्याहून व्हडलें दायज दितलो. भाव भयणीनो, ही असली भासावणी देवाची आयकून घेवपाक कितलें सोंपें जालें जायत. दुबाव वेरेत अब्रामाक तें सोंपें जावंक ना, पूण जो विस्वास धरून देवान अब्रामाक आपयलेलो त्या विस्वासाक अब्राम आपलो जबाब दिता. ताणें आपलो देश सोडलो, आपलो घोराबो सोडलो, आपल्या लोकांक सोडले आनी आपल्या बापायचें घर सोडलें. आनी जे भशेन देवान ताचे लागीं मागलोलें, तूं म्हजोच जावपाक जाय, हांव सांगता तें तूं करशी जाल्यार हांव दाखयतां त्या देसान तूं पावतलोय, हांव दाखयतां तें तुजें सवें घडटलें. अब्रामाचे पयली सुवातेर देवान नांवच बदल्लें. अब्राम म्हण आसलोलें तें अब्राहाम जालें. फ्रॉम एब्रम टू एब्राहम. व्हडलोसो बदल न्हू, पूण तातूंत एक अस्तित्वच, एक आयडेंटिटी अब्रामाची देवान बदल्ली आनी अब्रामान ती मानून घेतली आनी देव दाखयता ते वाटेन चल्लो. भाव भयणीनो, हो उलो आमकां सगल्यांक आनी ह्या प्राचीत काळान कितें भशेन हो उलो आमकां परतून परतून येता. तुमचें जिवीत आदलें सोडात, म्हजेशी परतून येयात, हांव तुमकां दाखयतां तो देश, हांव तुमकां दाखयतां तो घोराबो, हांव दाखयतां तें जिवीत तुमकां मेळटलें. जे कोणी हें देवाचें उतर आयकून भायर सरलीं, भायर सरप म्हणल्यार देश सोडून भायर वचपाक नाका. भायर सरप म्हणल्यार तुज्या घोराब्यांतलो भायर सोडून दुसऱ्यांच्या घोराब्यान वचपाक नाका. भायर सरप म्हणल्यार तुजेंच जिवीत आसा तें सोडून दुसऱ्याचें जिवीत तुजें करपाक गरज नाका. पूण तूं ज्या देशांत आतां आसाय, तूं ज्या घोराब्यांत आतां आसाय, तुजें जें जिवीत आसा तेंच देवा सवें दिसाच्या दिसाक ताची नवसरणी जावपाक आपयता. आनी हेंच आमकां भाग्यून पावलू तिमोथाक चीट बरोवन खेरीत भाशेन सांगता. हो उलो जेन्ना मारला तेन्ना बेश्टोच उलो मारून देवान सोडूंक ना, पूण कुरपेर कुरपा आमकां दिल्या. रातभर ही कुरपा जाणां जावपाक, ही कुरपा भोगूंक आमी आनीक एक पावटी प्रयत्न केला. म्हणटच देवाची कुरपा भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन करता, आमची नवसरणी, आमचो बदल. आनी आमचो बदल कसलो? हो बदल आमकां जेजू सवें एक झलक कशी दाखयल्या. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजूच्या ह्या बदलपाची खबर आयकुल्या. जेजू सगलोच आख्खोच आपल्या शिसा मुखार बदल्लो आनी तातूंत ही बदलणी जाता आसतना ताचे बराबर एलियस प्रवादी आनी मोइजेस दोगूय जाण दिश्टी पडले. देवाची समूर्त आनी देवान जें कितें भासायलोलें, जशें आमकां दुसऱ्या वाचपान उगडास केला, भोव आदीं, काळा आदीं भासावणी केलोली. जेन्ना मनशान पातक केलें तेन्ना ही भासावणी केल्ली. आनी ह्या पासत ह्या पातकाक आमी म्हणटा भागी तो अपराध. ह्या अपराधाक लागून आमकां सोडवणदार कसो देवाचो पूत फावो जालो. तर भाव भयणीनो, हो सोडवणदार जो फावो जाला तो आपलेंच रूप बदलून दाखयता. ह्या शिसांक खेरीत भाशेन पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव तिगांयकूय विचून काडून आपलें जिवीत, आपलें नवसरलोलें जिवीत आनी नवें जिवीत देवान तांकां दाखयलें. तर हें जिवीत भाव भयणीनो आमकांय फावो. तर आमकां तें फावो जातलें जाल्यार आमकां हो सोयेक देवान दिल्लो आसा. आनी देखूनच आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक आमचे पासत देवान धाडला.
जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान आमी उगडास करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. तर होच पूत आपणाचें जिवीत जेन्ना आमकां दाखयता तेन्ना देवान परतून सांगलां, हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत. भाव भयणीनो, आमकांय जण एकल्याक आपुरबायेचीं जावपाक आयज वेंचून काडलेलीं आसात. आनी बेश्टीच आपुरबायेची न्हू, पूण खेरीत आपुरबायेचीं जावपाक आमकां वेंचून काडल्या. आनी खेरीत आपुरबायेचीं जाल्यार देव आमचो देस आपल्या आशिर्वादान भरता. देव आमचो घोराबो आपल्या आशिर्वादान भरता. देव आमचें जिवीत आपल्या आशिर्वादान भरता. आनी देखूनच ताचें तुमी आयकात हें आमकां सांगलां. तर आमकां जरी तर देवाचे आपुरबायेचीं जावपाक जाय जाल्यार सादी वस्त करपाक जाय, चड व्हडलें करूंक नाका. ताचें तुमी आयकात. आनी ताचें जरी तर तुमी आयकपाक तयार आसात, ताचें आयकोन जरी तर तुमचें पातकी जिवीत सोडून नव्या जिविताक वेंग मारपाक तयार आसात जाल्यार देवाच्या आपुरबायेचीं जातलीं. आनी आख्खी रातभर आमी नियाळ केला बोगसणें दिवपाक, संदान करपाक. तर संदान करून बोगसणें एकामेकाक दिवन आमी देवाच्या आपुरबायेचीं जावपाक जाता. आमकां कडेन जायते सोयेक मेळटले हें संदान करूंक, बोगसूंक. कित्याक आयज काल आमी सगळीं एकामेकाचेर वायट करीत आसता, चुकी करीत आसता, वेगवेगळे तरेन आमी चुकता. तर आमी चुकता तेन्ना एकामेकाचेर आमी वायट करता तेन्ना हो आमकां आनीक एक सोयेक आमी एकामेकाक बोगसूंक, एकामेका सवें आमी संदान करूंक. आनी ह्या संदाना वरवीं आमी देवाक आनीक परतून चिटकून येवं. आनी अशें करूंक आमची आख्खीच नवसरणी, बदलणी, ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक आमकां भाव भयणीनो हो उलो मारला. तर आमकां हो मारलेलो उलो आमी आयकून घेवया. देवाचे खेरीत आपुरबायेचो पूत, ताका आमी भोगुया, ताचे फाटल्यान आमी या. जशें आमकां ह्या वर्साचो विशय सांगता, म्हजे फाटल्यान येयात. तर जेजू फाटल्यान येवन आमच्या जिविताची नवसरणी आमी ह्या आल्ताराचेर उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमानता देवा, सोपुजार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्लो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्गपिदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, ससणीचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाग्योन बापान, गवळी बापांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लौकिकांक भावार्थाचो चोरो आनी बाग्योनपणाची देख तांणी दिवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. गांवच्या आनी देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजाची उदरगत करतना शिमेर आसलोल्यांचो आनी निसर्गाचो खेरीत हुस्को धरून बरेपणाचीं पावलां तांणी मारूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय.
जिविताची यात्रा करतना जेजू सांगता तें आमी आयकूंक आनी तो दाखयता ती वाट आमी धरून ताचो पाटलाव करूंक आनी हे वरवीं एक दीस तो बासायता ते मोहिमा आमकां फावो जावंक बाप्पा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. संवसारांत चलतलीं झुजां आनी तरेकवार वायट नोपोयत जावंक शांती कुशलकाय वसल्यार पुरो म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची हेर सगली मागणी आनीक एक पावटी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन भाव भयणीनो आमी देवा मुखार दवरुया. आमचे सगळे प्रश्न जे आसात, आमच्या देशाचे प्रश्न, आमच्या गोंयच्या राज्याचे प्रश्न, आमच्या ह्या चिखलेच्या गांवचे प्रश्न देवा मुखार ओगीच रावन बारुया. जीं कोण बरीं नात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. जीं कोण आपल्या जिवितांत कोश्टवतात तांचे कोश्ट ल्हव कर आनी ह्या कोश्टांचेर जैत व्हरूंक तांकां फावो कर म्हूण मागुया. भुरग्यांनी सोडून दिल्ल्या जाणट्या आवय बापाय पासत आनी आवय बापायांनी सोडून दिल्ल्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय सगलें तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर आनी तुजे आपुरबायेचीं जावंक आमकां निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेठवण्या वेळार आमी गीत गावया. C22 पेज 37. C22 पेज 37. तुझ्या उदारपणात तू आमकां लायता उंड तुका भेटयता. प्रितीमध्ये लागून तुझ्या उदारपणात तू आमकां दाखाचो दाख पाली दिला म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बोदळ बापा, आमच्यो करण्यो पळयोवन न्हय पूण तुजे काकलुतीची सासणीक येवजण पाळून आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या मरणाचो तुवें भस्म केलय आनी आमकां अमरपण परगटलें. ताच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजे आपोवण्या परमणे पवित्र जावंक
आनी अमरपण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्ट मरण मोहिमेवन पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलें. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपल्या मोहिमेचो परजोड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दलबारां सांगाती प्रितुमेर थांबनासतना तुजी किर्ती आमी परगट्टांव आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुरो जीवन बरा तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवण्या आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्व नंद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना संदान करूंक पातोक बोगसूंक आनी आमच्या पातकांचे बोगसणे मागूंक आनी हे भाशेन आमी पवित्र जावंक आमकां आपयल्या तर हेंच कृपेचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान सगलीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पोवी संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण, ताका तुमी आयकात. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, तूं आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं भासायताय तें आमकां फावो नासलेलें तुजेंच मोगाचें देणें. तुज्या प्रितीवंत पुता सारकी कुडी ओतम्यान पवित्र आनी मोहिमेवंत जावंक तूं आमकां आपयताय आनी हें ओमोलीक देणें तूंच आमकां फावो करतलोय म्हूण भासायताय. तुज्या आपावण्या पोरमणें जिवंक ह्या प्राचीत काळार ओदीक व्हडे उमेदीन प्रयत्न करूंक आनी अशें तुवें भासायिल्लें दायज जोडूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी अशें बसुया. भाव भयणीनो, पयले सुवातेर देवाक आर्गां, कित्याक आमचो हो नायट विजील, हें रात जागरण बरे भाशेन जावंक देवान आमकां फावो केलें देखून देवाक आमी आर्गां दिता. आनीक ह्या नायट विजिलान तुमी भाग घेवंक सगळीं जीं आयलीं तुमकां शाबासकी आनी तुमकां आमचे दिनवास. हो नायट विजील चलोवपाक आमकां आयज आदार केल्ले क्रुसेडर्स फॉर जीजस विथ मॅरी, कितें भाशेन तांच्या वावराचेर तांच्या मिसावांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी तुमकां जण एकल्याक आयज तुमी आयल्यात हांगासर तुमचो वेळ काडून आनीक आमच्या लोकां बरोबर हें मागणें तुमी केलां. तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या गोराब्यांचेर पडूं.
खेरीत भाशेन ही मांडावळ सांबाळूंक आमच्या तरणाट्यांनी जायतो भार घेतला. आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांक खेरीत दिनवास ल्हान ल्हान वस्तू आयज करून ह्या नायट विजिलान भाग घेवंक आमचे फिरगोजेक तुमी आदार दिल्लो देखून तुमकां देव बरें करूं आनी तुमच्या वावराचेर तुमच्या शिकपाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी ह्या आमच्या तरणाट्यांच्या जोम्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. हेर सगलो दुसरो आदार आमकां आयच्या दिसा केल्ल्यांक आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 19,945 रुपया. दाबोलीं कपेलान 835 रुपया. सगळे मेळून 20,780 रुपया. आतां 6:30 वरांचेर मीस आसचें ना. 8 वरांचेर मीस जातलें दुसरें मीस. आनीक भुरग्यांचें मीस 9:30 वाजता आयज आमचे फिरगोजेन आमी भुरग्यांचो कॅटिकॅटिकल डे मनयता. हें 9:30 वाजताचें मीस पालोटी होम हांगासर जातलें आनी थंयसर तांचो कॅटिकॅटिकल डेयाचो कार्यक्रम जातलो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. चुत्रायदूरची फुडल्या आयताराक फकत 2च मिसां आसतलीं. तिसरें मीस 9:30 वाजताचें मीस आसचें ना. पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस 8 वाजता जातलें. तिसरें मीस आसचें ना. पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक सांत पावलोची समुदाय वालीस सायड आनी पपेच्युअल साकस समुदाय ऑर्चर्ड बे. दुसरें मीस 8 वाजता कपल्स फॉर क्रायस्ट आनी सेंट विन्संट डे पॉल आनी फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर. ह्या प्राचीत काळान भाव भयणीनो आमी करीत भाशेन सोयेक घेवया. जेजूच्या पांयाशी येवन आनिकूय वेळ सारूंक दर बुधवारा सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बुजवण आमी करता. तशेंच शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बुजवण आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. तशेंच दर शुक्रारा सांजेर 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस. हे येता त्या शुक्राराक मिसाची मांडावळ करूंक आनी खुर्साचे वाटेची मांडावळ करूंक आसोय सॅक्टर. आमचे SFX म्युजीक स्कूल जे आमी सुरू करपाक फाल्यां तावन सुरू करता ताचे विशीं आयज सांजेर 5 वाजता जमात जातली. जीं आवय बापूय आसात तशेंच जीं कोण भुरगीं आसात वो वाडलेलीं आसात जाणीं रेजिस्ट्रेशन केल्लें आसा तांणी हे जमातीक हाजीर जावचें. आमच्यो मॉडेलिटीज ह्या म्युजीक स्कुला विशीं आमी ताचेर इल्लीशी भासाभास करतले. हांव थोडे निर्णय आवय बापाय बराबर आनी जीं कोण हें म्युजीक शिकूंक सोदतात तांचे बराबर करपाचे आसात. तर आमचे शिकोवपी जे आसात ते आयज सांजेर 5 वाजता हाजीर आसतले. तुमी जे कोणें रेजिस्ट्रेशन केलां तांणी सांजेर 5 वाजता हाजीर जावचें. ह्या सुमानाच्या दिसांनी मेल्ल्यां खातीर मिसां हे भाशेन जातलीं. 9 तारखेर 8 वाजता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो लुकस हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून मीस जातले. 11 मार्चाचे 7 वाजता विजितासांव मोंतेरो हाच्या 3ऱ्या वर्साचे मीस. तशेंच 8 वाजता 11 आंतोनियो फ्रांसीस पिंटो हाच्या म्हयन्याचो उगडास 8 वाजता. समुदायाच्यो जमाती 6 तारखेर सेंट जोझफ वाज समुदाय कोपेलबाट. आपोलो वालीस हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. 7 तारखेर सेंट विन्संट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. तशेंच 7 तारखेर मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडन्सी कॉस्तान्सियो गुदिनो हांच्या घरान सांजेर 7 वाजता. 9 तारखेर इन्फंट जिजस समुदाय फोंडवे आनी सांत कुरीस समुदाय पेंटा जुलियाना रॉड्रिगीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. 12
आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट मिलाग्रिना लुकस हांच्या घरान सांजेर 7 वाजता आनी आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साको समुदाय ऑर्चर्ड बे कॅरल माशोन हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. पंचायतीची कळवणी रिगार्डिंग सेक्शन 8 and section 38 of Goa Clinical Establishment Act 2019 हो नोटीस बोर्डार नोटीस घातलेलो आसा तो तुमी वाचचो. क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट्स हे घालप कशे भाशेन आनी जे कोण कायद्या भायर घालतात तांकां पनिशमेंट कसलो आसा हाचे विशीं हो नोटीस आसा तो नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा तो तुमी वाचचो. तशेंच पंचायत हॉलान फ्री कॅम्प जातले म्हूण कळयलां. सोमारा दीस वेलनेस फ्री कॅम्प सांजेर 4 ते 6 वाजता. भाव भयणीनो, आनीक एक फावटी तुमी ह्या रेतिरान ह्या नायट विजिलान भाग घेतलो देखून तुमकां शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दाबोली कपेलान रेतीर जातलो ताची डेट आमी कळयतले हांव. आनी आमचे फिरगोजेचो रेतीर 3 दिसांचो रेतीर 24 तारखेर सुरू जाता. 24 तारखेर 25 तारखेर आनी 26 तारखेर. 24 तारखेर आमी सुरू करतले हांव सांजेर 7:30 वाजता बँड ऑफ प्रिस्ट हांचे बरोबर. तर आमी सगल्यांनी सांजेर 7:30 वाजता हाजीर जावचें. 25वेर इंग्लीश मीस जाल्या उपरांत आमचो रेतिराचो टॉक आनी पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. आनी 26 तारखेर 10 वाजता सुरू जावन सांजेर 4 वाजता मिसाची भेटेन हो रेतीर सोंपतलो. कितें भाशेन मागुया आमचे फिरगोजे पासत. आनीक हे दीस जेन्ना आमी प्राचीत काळान आसा आमची नवसरणी जावंक जाता तितलो भार घेवंक कितें भाशेन आमच्या फिरगोजकारां पासत आमी आमची मागणी ह्या दिसांनी चालूच दवरुया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गीत घेवया F7 पेज 88. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदेन दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चलया आमी परतून नारा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजूक आमचे मोदेन दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चलया आमी परतून नारा मोगाक मनशांक जिखून. जेजू चलो मोगार रस्तो आमी करुया. केल्या चाकरी जेजून केली केल्या चाकरी आमी करुया. केल्या चाकरी जेजून केली